काँग्रेसीन तिकेट दिली ना जाल्यार बाणावले अपक्ष रावतलो म्हूण चर्चील उलयला। दुसरे वटेन चर्चिलाक काँग्रेसीन घेवचे ना हे दिग्विजय सिंगाचे मत म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेर उलयला। फातोड्ड्या रुरल गेम्साच्या सुवाळ्याक लुईझीन आनी चर्चिल दोगूय आशिल्ले। थंय पत्रकारांनी दोगांकूय एकठांय गाठले। लुईझीनान विजयाक टार्गेट केलो। चर्चिलाचेर मात तांचे दाखयली पळय चलिल्ले। I'm sitting in Banawali as an independent. If any party wanted interest to take me, let them take. Otherwise, what is there for me? Nothing. No problem. I don't want to. What is your comments on this? Because in the other meetings we are also present. Where they will. Vijay Singh, what he said, it was his. In a democracy, every leader can say whatever they want. So I will also not comment on that. You say that whatever divisions he said is not a party statement. No, he's not General Secretary. So on behalf of the But you see, what you say, he may not say. What he says, you may not say. So it is a difference. लुईझनान विजयाचेर फोग काढलो। विजयाक खंय पोन्न्यो गजाली उस्तुपाची सवय। Those who live in glass houses should not try to stone at other people. This what he is raising up was raised, I think 15 years back. It is thrown out by the courts with all the contempt it deserves. So I would not like to comment. प्रदेशाध्यक्ष लुईझिनाच्या वक्तव्याचो काँग्रेसीचो गोंय सचिव दुर्गादास कामतीन निषेध केला। जेन्ना एक महासचिव गोंयांत येता तो पार्टीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून येता, तो पार्टीच्या कामाक येता, तो पर्सनल कामाक येना आनी ताजें पर्सनल ओपिनियन म्हणटा तें आसना। जे स्टेटमेंट केल्यात दिग्विजय सरान की जे पक्ष सोडून गेल्ले पयलींचे जे PWचे मंत्री आसात हांगा घेवंक जायना, हांगा घेवचे ना म्हणून हाजेर आतां विधानां येवंक लागल्यात की ते जे स्टेटमेंट केल्यात तांणी ते पर्सनल म्हणून। ही अत्यंत खंताची गोष्ट आसा। जेन्ना पार्टीचे नॅशनल लिडर्स गोंयांत येतात ते पार्टीचें काम वाडोवपाक येतात आनी ते एक कितें तरी एक मिशनाचेर येतात, पूण हांगा आतां दिसून येता की तांचेर विधानां जी केल्यात हाजे आमी निशेध करतात। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभू आनी देवेंद्र गांवकार। सालिगांवचो गार्बेज प्रकल्प यशस्वी थारल्यार सरकार कुडचड्यार तसोच एक प्रोजेक्ट घालतलो। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस, पर्यटन मंत्री आनी कळंगूटचे आमदाराक घेवन मुख्यमंत्र्यान प्रोजेक्टाची पळोवणी केली। लोकांनी घराघरांनी कोयर वेगवेगळो करून दिल्यार काम सोपें जातलें म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। सध्या ट्रायल चल्ल्या 30 मायसावन प्रकल्प सुरू जाता। आदर्श प्लांट जर हांगा तयार जालो जाल्यार म्हाका खात्री आसा तेवटेन सावथाक जो आमी दुसरो कुडचड्या घेतला तो बेगीनात बेगीन जावचो अशी लोकांची मागणी जातली। 30 तारखेर आमी हो ऑफिशियली सुरू करतले। जरी ट्रायल बेसिसचेर सुरू जालो त्या 30 तारखेक आमी थिचल्ले ज्यो कुडचडे वगैरे जी म्युनिसिपालिटी आसात, कुशीकच्यो पंचायती आसात तांचे सरपंच आनी म्युनिसिपालिटीच्या अध्यक्षांक हांगा आमी आपयतले। हांगा बऱ्या पद्दतीन सगळे मेकनायज्ड आसा आनी हांगा रावतकीर त्रास सुद्दां जायना। आमी ह्या प्लांटान नॉर्थ गोंयच्या कोस्टल बेल्टाचेच गार्बेज हाडपाचो थारायला। हांव बाकीच्यांनी कित्याक पळोवंक जाय तर हांगासर हो प्लांट जातकीर कुशीक कोणाकूच त्रास जायना। म्हणजे आज आमी 4 जाण हांगा लोकप्रतिनिधी आसात, 4 पैकी आमी 3 जाण मातशे सीक कशे, पूण आमकां हांगा कांयच त्रास ना आनी इतलें आसून आमी हांगा आयले। कुडचडे दुसरो प्लांट सुरू करूंक जाय, त्यामुळे हेचे फंक्शनिंग हे जर फ्रुटफूल, पर्पजफूल आनी 100% जर जावंक जाय जाल्यार जनतेन कचरो धाडटा आसतना सेग्रिगेट करून धाडचो। पण आत्तां आमी लोकांक एड्युकेट केल्या नंतर लोकांक कळोन चुकलां की बाबा हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवप हे तितकेच गरजेचें, कित्याक तर प्रत्येक दिसा डे बाय डे गार्बेज ही जनरेट जायत आसा आनी आमी आयज ज्या पद्दतीन हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जाला तयार जाला आनी ते जर आमी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कसलोच हांगा वास येना, जर कोणाकूच इफेक्टेड जायना। प्रकल्पाचेर नजर दवरूंक खंय बार्देशांतले आमदार पंचायतीची एक समिती जाय। सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कडे जो हो अंडर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कडे जे हो प्लांट आहा तेणी GSIDC कडे घेवन कोस्टल MLA कमिटीन घालून सगळे पंचायत मेंबर्स आनी सरपंचांक कमिटीन घालून हू हॅव गॉट लव फॉर गार्बेज हिंका कमिटीन घालून एक कमिटी नेमपाची गरज आहा आनी दिस कमिटी हॅज टू सीट every 10 days to give the details. Who in garbage आमी बीन्स दोतले
प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. घेऊया एक विराम.